पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव, साश्ट, राजधानी पणजे ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंय गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीन खंय आतां एक नवी योजना केल्या आनी दे आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट हाऊस असेसमेंट। ही खंय गेली कितलेशेच वर्सां जाले केन्नाच हे हाऊस असेसमेंट जावंक ना आनी ताका लागून आतां नवो चेअरपर्सन प्रितेश गांवकारान हो स्टेप घेतला। तांचें म्हणणें आसा की हातून खंय तांकां सगळें कळटलें कोणाचे हाऊस टॅक्स ड्यू आसा आनी कितले घरां तांचे उरलां जावं कोणाचे हाऊस टॅक्स उरला आनी हाका लागून खंय MMCची रेवेन्यू वाडटली, रिकवरी जातली। Through the GIS mapping, we can know which buildings are paying the house tax, which buildings are paying the sanitation fees, which buildings are paying trade licenses. Accordingly, we can detect the evasion of the taxes which are due to this municipality. This exercise is done in Margao municipality and other MAPSA also. So we are also trying to adopt this pilot project. As of now, we are having outstanding dues of 40 crores. And today we held a meeting with the agency and we are going ahead with the work. Actually, every 4 years assessment जावपा जाय। अजून पर्यंत assessment म्हणटा जालो ना, कितले आतां since 71 सान तुका assessment म्हणटा जावना। तरी आतां आमी स्टेप घेतला कित्याक एक तर सगळे लोकांक जाय की assessment जाल्ले जाय घरांचे आनी आयज तुका बाकीची रिवेन्यू दिसान दीस तुका वाडपाक जाय ते आमचे वाडना। अशें तर आमी assessment केले जाल्यार आमचे म्युनिसिपालिटीचे रिवेन्यू वाडटलो आनी आमकां म्युनिसिपालिटी चलोवपाकय इजी पडटली आनी बाकीचे डेव्हलपमेंट कामूय करपाक मेळटलें आमकां। प्रत्येक वर्सा फिशरमॅन जे लोक आसा बॅट आयलँडाचेर जावं ते एक आयलँड आसा दर्या भितर, थंय प्रत्येक वर्सा तुळशी लग्नाचे दिसाक तुळशीची पुजा आनी लादीन ऑफर करपा खातीर ते मोटर आयलँडार वता। तितून नेवी, कोस्ट गार्ड, डेप्युटी कलेक्टर आनी गोवा बोट ओनर असोसिएशन, फिशींग बोट ओनर असोसिएशन हे सगळे फिशरमॅनांची बॉडी एकठांय जावन एक मिटींग जाली। थंय खंय डिसिजन घेतलां की आतां ड्युरींग दीस फंक्शन ते खंय फिशरमॅनाक परमीट करतले ऑन द आयलँड, पूण ताजे सगळे डिटेल्स जे आसा that has to be provided to the Navy well in advance. तेगेले कितें आसलें कोस्ट गार्डान आमच्या बोटीचेर येवन ते मानयान कितें केला प्रॉब्लेम जालो, पूण आमी तेंच वचून आमच्या जे कोस्ट गार्डाचो DIG जो आहा तेजे बदले वचून आमी मिटींग घेतली आनी आमी तें सुटावे केलें। सुटाव म्हणजे जे कॉम्प्रोमायज करून आमी जाल्ले, पूण आमकांय नाका तेवूय देखून म्हणटा जर कोस्ट गार्ड देखून ते सेक्युरिटी वायज ते आयज आमकां राखता, कोस्ट गार्ड देखून आमकां आमची ते सेवा करता, पूण जेन्ना कितें साम वायलेशन जर वयर सकयल कितें जालें जाल्यार तेकाय मातशें हें दिता, पूण मारपाची कोणाक अधिकारी ना। विथ परमिशन दे आर परमिटेड टू गो देर। त्या खातीर नेवीचे सगळे असले कमांडो असलेले, मागीर कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस असलेले, PI असलेलो सगळो, त्या प्रमाणे तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां तेंच्यांनी लिस्ट काडपाचें with their addresses, mobile number or their some ID document and त्या दिसा तेंच्यांनी दिवपाचें तेंकां सो दॅट दे कॅन गो। सकाळी 6:30 उपरांत तेंकां वचपाक परमिशन दिलां आनी सांजचे 6 पयलीं तेंच्यांनी रिटर्न जावप। आफ्टर सनरायज दे कॅन गो, बिफोर सनसेट दे शूड कम बॅक अशें म्हणून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा। 19 तारखेर थोडे लोक वयतले फॉर क्लिनिंग पर्पज, 20 तारखेर ते वयतले दुसऱ्याचें लगीन करतले, 6 पयलीं तेंच्यांनी परत येवपाक जाय। तशेंच मागीर ते एक क्रॉस आसा, त्या क्रॉसाचे मास आसा थंयसर ते तेंच्यांनी 25 तारखेर आयतारा दवरला। त्या दिसा तशेंच तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला तेंकां अलाव करपाचें म्हणून वचपाक। तेंकांय तशेंच सांगलेलें आसा सकाळी ते सकाळी 8 वयतले आनी दे शूड कम बॅक बिफोर 6। आमी आतां खाऱ्यावाडा जेटीचेर आसा आनी हांगा MPTन एक बॉक्सायटाची बोट लागल्या। ही बोट खंय आतां कार्गो हाडला बॉक्सायटीचो आनी ताका लागून हो धुळ्ळो अख्खे जेटीर पावला, अख्खे कडेन तांबडे जाला आनी ही बोट खंय दुसरे फावट MPTन आयिल्ली आसा। हाका लागून लोकांचो बोवाळ जाला। लोकांनी मागलां की गोवा पोल्युशन बोर्डान हांच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवचें हाजेर, नाजाल्यार हे जे आमदार आसा हांच्यांनी तरी हाजेर एक ताबडतोब इलाज काडचो, कित्याक ह्या बॉक्सायटा लागून खंय अख्खे वास्कोन पोल्युशन जालां। पळय कोळसो हँडलिंग जाता, आयज लोकांक इतले त्रास जाता, आयज लोकांचेर इतलो पेज येयल्लो आहा, घराघरांनी आमच्या घरान सारको धुल्लो येता। सो आमकां तर उलो मारीत जाल्यार आमी व्हड खुशयेन आतांच भायर सरपाक रेडी आहा। हो आख्खो कोळसो आनी हें बॉक्सायड पळय आख्खे आमच्या लोकांच्या घरान वयता तें बंद करपाक।
आमी सदांच सांगले आहा बरो क्लीन कार्गो हाडा, ग्रीन कार्गो हाडा आणि आमचे वास्को सिटीक आणि आमच्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तुम्ही कितें म्हणटा ते आमचे सूज करू नाकाय. सो आमी होल हार्टेडली हे एक्शनाक रेडी आहात. आमकां केन्नाय उलो मारचो, आमी वास्कोकार जायत जाण आहाय. आमी अजून पासून आमकां उलो मारत जाल्यार आमी फूल आमचे व्हड हुशेन आमी मुखार सरतले. हांव आयज MLAंक दोनूय MLAंक वास्कोचे चड करून कार्लोस आनी बाब मिलीन आनी कार्लोस आहा हिंगा. यांचे शिवार यांची परमिशना शिवार ह्यो बोट्यो MPT कापोसतात ना. ह्यो बोट्यो ज्यो डटी कार्गोच्यो हाडून बथ नंबर 10 आनी 11 लावपा. पयलीं सद्या हांव गोवा पोल्युशन बोर्डाक सांगो सोदतां, फाटीं गेल्या त्या म्हयन्याक सेम बोट लागलोली. तेजे आजून पासून तेणी कितें एक्शन केलां आनी तेजो कितें रिपोर्ट तो लोकांक दाखोयाय. आनी हे जे पळय 2 MLA आहाय कार्लोस आनी मिलीन, हे वास्कोच्या लोकांच्या जिवाचेर हेवताय अशें दिसता. कित्याक आयज तुमी पळयत जाल्यार हो येतलो धुल्ल जालो आहा. ह्या सोडेकारांक म्हाका दिसता एक सायडीन आमच्या हेजो वास केलो जे पळय हे वता गार्बेजीचो ते सायडीनसून. आनी हो आयज 11 नंबरार 10 नंबरासान हो धुल्लो मिन्स सोडेकार लोक म्हाका दिसता काबार जातलो ह्या धुल्ल्याच्या वासान आनी गार्बेजीच्या वासान. सो हांव सांगूंक सोदतां हे दोनूय MLAंक जोरी तर तुमकडे एक पोल्युशन बंद करपा जाय जाल्यार दोगांनी रिजायन दिवचे. PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हांणी आयज SOTC न्यू ऑफिस हांगा ओसिया मॉलान स्टार्ट केलां. हांगा तुका ट्रॅव्हल रिलेटेड सर्विसीस, ग्रुप हॉलिडेज प्लॅन करपाक मेळटात. I am very proud to welcome you all on this occasion. Now, I would like to say something about SOTC. SOTC is a steps down subsidiary of Fairfax Limited, a Canada-based company operating since 1949. And having around 100 franchises across the country. It's number 1 company in the tour packages for international and domestic destinations. Goa being a very high potential market, we would like to initiate to market these very highly important destinations at a very reasonable price. SOTC being a pioneer in this group tour holidays in India, they have their core products in terms of group tours and customized holidays as per the requirement of clients for international and domestic destinations. Goa is a being touristic important place. खूपशे टुरिस्ट, फॉरेन टुरिस्ट, इंडियन टुरिस्ट, डोमेस्टिक टुरिस्ट गोंयांत येता. आनी गोंयांत आयल्या नंतर तांकां विविध प्रकारच्यो ज्यो सोयी जाय त्यो मेळपाक त्रास जाता. दुसरी गोष्ट, गोंयच्यान जेन्ना लोक गोंयकार भायर वता तेन्ना तांकां खुबशे प्रॉब्लेम जाता. आज पणजे सारक्या हातूंत सिटीन सगळीं ऑफिसां आसा, पूण मडगांव सारक्या सिटीन ती ऑफिसां कमी आसा. पूण बिंग अ मार्केट इम्पॉर्टंट प्लेस इन मारगांव, आज हांव खरेंच म्हाका आनंद जाता SOTC अलॉंग वीथ मदन सादले एंड हिज टीम ओपन द ऑफिस इन मारगांव. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. म्हापसा रोटरी आणि पारसे पंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमान हांगा सचिन परब जो युवा उद्योजक आसा मांद्रे मतदारसंघात काँग्रेसचे इच्छुक उमेदवार आसात, सो तांणी हांगा मेडिकल कॅम्प आयोजीत केलेलो आसा. आणि ह्यो कॅम्प स्पेशली पारसे गांवातील लोकां खातीर आयोजन केलेलो आसा. कित्येक लोकांक खबर नासले ताका कॅटरॅक्ट आसा, कित्येक लोकांक खबर नासले की तांचो चश्माचो नंबर भरपूर वाडलेलो आसा. तर अशे तरेन आपणाक प्रॉब्लेम आसता पण कळप ना किंवा दुर्लक्ष करप हो आमचो स्वभाव आसता. आणि त्या स्वभावाचे हो मेडिकल कॅम्प जो आसा त्या कॅम्पांतल्यान
एक बरें सोल्युशन मेळटले, बरी सेवा मेळटली आणि एक मार्गदर्शन सुद्धा जातले. तर ह्या आरोग्य कॅम्पांतल्या बरें मार्गदर्शन मेळचे आणि हो कॅम्प सक्सेसफूल जावचो आणि पारसी भागातल्या जी पंचायत आसा आणि सरपंच उपसरपंच सगळे त्यांचे जे पंच मंडळी आसा त्यांचे सहकार्य टोटली मेळलेले आसा. तर हो कॅम्प सक्सेसफूल जातलो. बॅलन्स डायट आसपाक जाय, तशेंच थोडीफार फिजिकल एक्सरसाइज खूब गरजेची आसा. हांव सचिन परब हांकां धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी आमच्या पारसे गांवाक लागून हांगा बऱ्यापैकी डॉक्टर्स अवेलेबल करून दिल्ले आसा. जशें की डायबिटीज स्पेशलिस्ट आसा. पळोवंक गेल्यार सगळ्या लोकांक पेशंट हांगासर डायबिटीस आसता. ती डॉक्टर आमची प्रितम कलंगूटकर आसा, ती हांगासर उपलब्ध आसा. तशेंच गायनेक डॉक्टर आसा, पिडियाट्रिशियन आसा, ते अजून पावूंक ना पूण येवपाचें आसा. तशेंच हांगासर डेंटिस्ट आसा, बाकीच्या तरेचे मेडिसिन्स सगळे तुमकां हांगासर फ्री उपलब्ध करून दिल्ले आसा. जो कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट जैसे बोलते हैं, हम फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करते हैं. तो इसी सिलसिले में सचिन परब ने हमको बोला था कि पारसे पंचायत में कुछ करना है. हमारा यही कोशिश रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आके फ्री मेडिकल सर्विसेज अवेल कर सकते. ह्यो जो आयज पारसे गांवान आमी जो घडोवन हाडला मेगा मेडिकल कॅम्प फ्री मेडिसिन्स, सो जे ह्या कॅम्पाचे आयोजन करपाचें एकच इंटेन्शन जे आमचें आसलें, कितें जाता की सहसा आमी सगळे आमी हेल्था कडेन दुर्लक्ष करता, जाणून बुजून दुर्लक्ष करता. मातशें दुखता वचना किंवा आळस करता, किंवा पयशे आसूनय आमी वचना डॉक्टरा कडेन, किंवा गरीब परिस्थिती म्हणून आमी आळस करता. कित्याक आमचे प्रायोरिटी आमी फॅमिलीक दिता, सो स्वताच्या हेल्थाक आमी नजरअंदाज करता. सो तेच्या खातीर ह्या आमच्या पारसे गांवाच्या लोकां खातीर, मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकां खातीर खास करून आयोजन आमी कॅम्प आयोजन केल्लो आसा. होली स्पिरिट इगोजीन सामिंगेलाची परब समारंभली आतांच पादगार फादर अविनाश रिबेलो हाणें फेस्ताचे मीस मनयलें आनी उपरांत आख्खे इगोजीच्या भायल्यान पुरसांव जालें. आनी असो हो परबेचो दीस लोकांनी उर्बेन आनी खुशालकायेन मनयलो. आमचो राण्याचो एक जाणटो पंढरपुरा वयतालो आनी तो जाणटो जाल्या उपरांत तेणी सांगलें की आपूण आतां देवाक सांगणें केलें की आपूण आतां परत येवंक शकचो ना, कित्याक आपल्या कडेन जायना म्हणून. आनी तो न्हिदपाक गेलो तेन्ना ताका दृश्टांत जालो की तूं आतां परत परत हांगा येवपाचो ना, तुका हांवच आतां तुज्या बरोबर येतलो, तेन्ना तूं परत येवपाची हें करूं नाका. त्या प्रमाणे तो भक्त जेन्ना उठलो तेन्ना ताका दिसलें की आपले जळयेन विठ्ठलाच्यो मुर्ती आसा, विठ्ठल रुक्मिणी आनी सत्यभामाची मुर्ती आसली, त्यो घेवन तो इतर जे वारकरी आसा तेंच्या बरोबर अशे कर्नाटकांतल्यान येयले आनी भीमगडाक रावले. भीमगडा उपरांत मागीर ते परत करंजळ हांगा रावले आनी थंयच्यान मागीर
स्थापना जाल्या उपरांत चैत्र पौर्णिमेक स्थापना जाली आणि लाकडी खांब्याचें हांगा देवूळ आसलें. त्याच्या नंतर हे जे आतां देवूळ आसा ते हांगासरली राणे साखळीच्या राणे घराण्यांतली एक चली गोलेराक शिंदे घराण्यान दिली. तेंच्यांनी एक नवस केल्लो आनी तो नवस फेडपा खातीर हें देवूळ आमकां बांदून दिलां. हांगासर हे प्रती पंढरपूर अशेंच म्हणून हांगा सगळे जाण मानतात आनी लोकांची खूब जाणांची भक्ती आसा. ह्या देवाचे राणे सरदेसा हे महाजन आसा. पित्रे आनी बाकरे हे पुंजारी आनी इतर समाजाचे काणेकार वगैरे सगळे जे भक्त आसा. तशें हो देव जो आसा तो सगळ्यांचो आसा. 21 नोव्हेंबर बुधवारा दीस मडगांवां दिंडी समोरपतले. ह्या समयार जामबाबाले घोडे सांस्कृतीक मंडळ हांणी तरेतरेचे प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. पथक स्पर्धा, आकाश कंदील स्पर्धा आनी तशेंच फ्रूट काविंग आनी व्हेजिटेबल काविंग स्पर्धा घडोवन हाडटले. मडगांवचो सुप्रसिद्ध असो 109 वर्सांचो दिंडी महोत्सव सुरू जाल्लो आसा आनी ह्या दिंडी महोत्सवाचो एक भाग म्हणून श्री दामबाबाले घोडे हे सांस्कृतीक मंडळ वांटेकार जाता. श्री दामबाबाले घोडे हे फाटल्या 14 वर्सां मडगांवान आकाश कंदील स्पर्धा तशेंच फ्रूट कार्विंग स्पर्धा घेता आनी त्याच बरोबर फाटल्या 7 वर्सां दिंडीक आनी इल्लो ग्लॅमर येवचो, दिंडी आनी भितर आकर्शण आसचें म्हणून हे दिंडी पथक स्पर्धा घेता अखील गोंयच्या स्तराचेर आनी तिका ह्या सगळ्या गोंयचो भरपूर पाठिंबो लाभिल्लो आसा. ह्या वर्साय बीन आमी प्रायजान भितर आनी वाड केल्ली आसा. दिंडी पथक जें आसा ते दिंडी पथक स्पर्धेच्या पयले प्रायज आसा ते 33,333 रुपया आसा. ह्या स्पर्धेन परफॉर्मन्स आसतलो. गोवा बॉक्सिंग असोसिएशन अंडर थंडर बॉक्सिंग स्पोर्ट्स क्लब गोवा हेचे वतीन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांचे बॉक्सिंग क्लब आहा तेची चॅम्पियनशीप पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या बॉक्सिंग हॉलान जाली. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे गोवन गर्ल्स आर डुईंग बेटर दॅन गोवन बॉयज आणि आय हॅव ऑलवेज बीन सेईंग की आमचे चलयो आवर विमेन आर अहेड ऑफ मेन आणि सदांच चलयांचे परफॉर्मन्स इट इज फ्रॉम द हार्ट देअर कमिटमेंट देअर डेडिकेशन अँड आय एम व्हेरी मच इम्प्रेस्ड टुडे. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबऱ्यो घेवन परत मेळुया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.